नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. धर्मीक सुवाती लोकवस्ती लागी मायनिंग ऑपरेशनाक परवानगी दिवचे ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे विधानसभेत उतर. धर्मीक सुवाती आणि लोकवस्ती डिमार्केट करात म्हण आमदार चंद्रकांत शेटयेची लक्षवेधी सुचोवणी. आमदार प्रेमेंद्र विजयाने शिरगांवच्या इशू वयल्यान मायनिंग खात्याच्या चुकींचेर बोट दवरले. पण आता हे जे पयलींचे मायन्स असले तर 2007-2008 सोंपले. आम्ही आता हे परत लीज दिता न्यू. आता आमच्या सरकाराक चान्स असा की बाउंड्री मार्क करपाचे म्हणून शेट्यान सांगले की मुळगांव एरिया ही जी मायनिंग लिजन आसा, तशेंच मये भागातल्या शिरगांव ही पंचायत आणि पिळगांव हे दोन पंचायतींतली एरिया मायनिंग लिजन येतात. स्पीकर सर, म्हाका सांगपाक सोदता हांव, शिरगांव पंचायतीचो 3/4 पार्ट हो मायनिंग लिजन येता. म्हणजे मुख्य देवळां आणि सादारणशी 300 घरां ही सगळी मायनिंग लिजन आसा. स्पीकर सर, हाका सोल्युशन एकूच आहा की लीज कॅन्सल करात, अमालगमेट करात, विलेजी भायर काढात, देवळां भायर काढात, रिड्रॉ द बाउंड्रीज एंड देन गो हेड. ना जाल्यार मायनिंग बंद जावन आता 10 वर्सांचे मायनिंग सुरवात जाता, हाजे मदीं कांयच डिफरन्स जावचें ना. ना जाल्यार म्हाका तुमी सांगचे 3 लीज होल्डरांक डंप करपाक खंय जागो आहा. आणि सरकाराचो इंटरेस्ट मायनिंग जाता तितके बेगीन सुरू जावपाक जाय. बट तेय सांगता सुरू जाता आसतना एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन करून न्ही, लोकांचे खंयसरूच लोकांक डिस्टर्ब करून न्ही. देवी लयराईचो हांवूय भक्त आणि देवी लयराईचे जात्रेकूच न्हू, हरशीं जेन्ना दर्शन घेवपाक मेळटा तेन्ना हांव वता. आमी लोकांक सेफगार्ड करपाक आसा आणि आमी तेंय सांगलां कोर्टात की आमी थंय जे हॅबिटेट आसा जे लीज मेळ्ळा ताका सांगलें की कोर्टान तेणी एफिडेवीट दिवपाचें की ह्या पर्टिक्युलर एरियांतले आमी एक्सकवेशन जे आसा पळय न्हू हें कांयच करचे ना. एकदां तेंच्या कडल्यान आमी एफिडेवीट घेतलें काय तो एरिया, म्हणजे हांव कंप्लिटली मॅपूय घेवन बसलेलो स्पीकर सर, कंप्लीट एरिया सेपरेट आसा. हो जेन्ना एरियात वेगळो काडून दिलो तेंच्या कडेन जर एफिडेवीट घेतले जाल्यार हो विशय सोंपता. आदले प्रधानमंत्री PV नरसिंहराव आणि चौधरी चरण सिंग तशेंच हरित क्रांतीचे जनक MS स्वामीनाथनाक सर्वोच्च भारतरत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सोशल मिडियाचेर जाहीर केले. ह्या आदी बीजेपीचो ज्येष्ठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणी आणि बिहारचो आदलो मुख्यमंत्री कर्पुरी ठाकूर हांकांय भारतरत्न जाहीर जाला. अंदू एकूण 5 भारतरत्न. म्हादयच्या SLPचेर दिल्लीत बशिल्ले गोंयचे लिगल टीमीन कांयच मेळोवंक ना. लिगल टीम सल्लागार आणि गोंय सरकार म्हादय न्हंय खातीर कितें तरी करता म्हण फक्त दाखयता. कर्नाटकान म्हादय व्हेली, काम पळयल्यार कांयच खरें ना. म्हादय बचाव आंदोलनाची संयोजक निर्मला सावंतान सरकाराक सोल्लो. सरकाराक दाखोवपाचें आसा की आमी पळय कितके म्हादय पसून काम करता. म्हयन्यान 4 वेळा दिल्लीक वता आणि 4 वेळा 15 लोकांक घेवन वता आणि कितकेशेच लाखांनी आणि कोटींनी रुपया खर्च करता. आणि तशी करून आमकां म्हादय वाचोवपाची आसा. ते कोणाक फटयतात? म्हादयचो जर फ्लो पळयलो आसत जाल्यार कितकोसोच तो उणो जाल्लो आसा, कित्याक तांणी ऑलरेडी उदक डायवर्ट केल्लें आसा. आणि ते सांगतना अशें सांगता की आमी कांयच करूं ना. कांयच जर करूं ना, हांवें सरकाराक लेजिस्लेटर डे दिसा रिक्वेस्ट केल्लो की तुमी इन्स्पेक्शन मागात. इन्स्पेक्शन मागुया आणि थंय पळोवया कितें काम तांणी केलां तें. कित्याक आमची केस कोर्टात आसा म्हादय बचाव अभियानाची. तेन्ना तांणी जर काम केलां आसत आमी ताजेर कंटेम्प्ट घालपाक शकता. आणि आमी जर कंटेम्प्ट घातलें आसत जाल्यार प्रश्न सुटावो जाता. आतां तांणी पळय ज्या तरेन काम सुरू करपाचें केलां तें जर पळयलें आसत जाल्यार ते कोणाकच कॅर करना. ते सर्वे सर्वा जाल्ल्या भशेन वागता. आणि ते तांचें काम जातकच सरकार जागो जातलो तांणी केलें आमकां कळ्ळेंच ना. कुपोशणा आड मोहिमे सकयल केंद्र राशनांचेर फोर्टिफायड तांदूळ दिता. मात कांय दुयेंतींक हो तांदूळ बरो न्हय. राज्य सरकारान जागृती करची. फोर्टिफायडाच्या सुवातेर उकडो दियात. आमदार कार्लुसाचो विधानसभेत नेट. मुख्यमंत्री म्हणटा जागृती करता, उकडो दिवंक परवडना. राशनाच्या फोर्टिफायडा विशीं अपप्रचार नाका, वेंझीक शिनाल.
This Food Safety Standards Authority of India has made a notification, and the words are this: every package of food fortified with iron shall carry a statement. People with thalassemia may take under medical supervision, and persons with sickle cell anemia are advised not to consume iron fortified food products. When you convey benefits, you should also warn people of side effects. Anyhow, for this awareness purpose, we'll have the one leaflet and we can distribute that along with those who are taking in their bag. The sickle cell anemia, thalassemia, या सारकिल्या लोकांनी हे तांदूळ खावपाक जायना हाज्या बद्दल आमी अवेअरनेस क्रिएट करता आणि इफ तश्यो जर केसीस आमकां फायंड आउट जाल्यो जो कोण फ्री राशन व्हरपी ताणें जर स्पेसिफिकली मेन्शन केलें जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट वील टेक केअर एंड वील प्रोवायड देम सेपरेटली फॉर दॅट पर्टिक्युलर रेशन कार्ड होल्डर. अदरवायज आमी जर जनरल तुमी म्हणटा तशें करूंक लागत न्ही, हांगा एक आनीक पयशे करपाचें सुरवात जातलें. तुम्ही जाणात ते आमचे लोकल रायस आहात ते स्पेशली उकडे रायस इज व्हेरी गुड, व्हेरी हेल्दी. Why do you withdraw that from the market? Why don't you keep that also through the fair price shop? बट आमी मदीं प्रपोजल हांवेनूय एकदां धाडून दिल्लो तांकां की आमी उकडो रायस प्रोक्युअर करता, तुमी ताजो आमकां प्रायस ती हें करा, बट इट इज नॉट एफोर्डेबल. पयलींच थंयसर लोक सोसायटींतले तांदूळ तुजे आयकून आनीक भियात किंवा कितें आनी आपल्यो किडनी बिडनी पाड जायत म्हणून. प्रायव्हेट फॉरेस्टांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची गोंय सरकाराक नोटीस. एनजीटीन गोंय सरकाराचे फॉरेस्ट रिव्ह्यू कमिटीची खाजगी रानां वाठार थारावपाची सूत्र मान्य करपी निवाडो दिल्लो. आरावज आनी थॉमस कमिटीच्या शिफारशींच्या आधारार रानांनी उदरगतीच्या कामाक स्थगिती दिल्ली. गोवा फाउंडेशनान निवाड्याक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलां. पोर्तुगीज गोंयकारांच्या नागरिकत्वाचो प्रश्न दोट्टी नागरिकत्व दियात नाजाल्यार ओसीआय स्टेटस दियात. सध्या पासपोर्ट तरी रद्द करूं नाकात. विधानसभेत आमदारांची अंतिम थाकायेक मागणी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा विषय दिल्लीक लावन धरता. अंडर सेक्शन 7 ऑफ द 1955 सिटीजनशीप एक्ट हे हातून ऑप्शन दिवपाक मेळपाक जाय इंडियन सिटीजनशिपाक. तुका इंडियन सिटीजनशीप जाय वा नाका, आनी इंडियन पासपोर्ट रिन्युअल करपाक वयता नाल्यार तो रिन्युअल करूंक मेळना. सो हे खंय ना खंय जे ऑलरेडी आसा तांकांय तुम्ही डिक्लाइन करता. तू आम ट्रॅपां सगळे पडटाय. गोंयकारूय हाय, नॉन गोवन्स दुसऱ्या स्टेटीन तुले आसतले कितले जाण एश कोन हे सिट्युएशनाक पडलेले. सो इमिजिएट रिलीफ हाडपाचो. Issue seriously with Home Department and External Affairs Department, who are the authorities, and try to convince them to see that it's the interest of the Goa and Goans. आमक त्या सीएमा कडेन की हो प्रपोजल फुडें व्हरून हो गोंयकारांचो जो इश्यू आहा तो सॉल्व करचो. In case of a child, the declaration under the proceeding proviso of the father, or if he is dead of the mother, or if both parents are dead, of the legal guardian, shall determine the citizenship or nationality of such child if on the date of such declaration he is below 18 years of age. But such child may, within 6 months of attaining age of 18, make a declaration in writing to Administrator of Goa Daman and Diu or any other authority specified by him in the behalf that he wishes to acquire Indian citizenship, and thereupon he shall become a citizen of India. Put a 1 month. I'm taking the appointment on 17th because 17th I'm in Delhi. Because otherwise code of conduct may come. हांव 17 तारखेक दिल्ली आसा. 17 तारखे दीस हांव टायम घेता. सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी वेळ पडलो जाल्यार होम मिनिस्ट्री ऑल्सो, आनी देन वील हॅव द जॉयंट मीटिंग. 17 तारखे दीस हांव मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साची मीटिंग घेता. Your time frame will be within 1 month. 17th 18th या दोनापैकी एक दीस मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साची मीटिंग घेता. मडगांवां एसजीपीडीएन नुस्त्या मार्केटांतलो बायो मिथेनॉल प्लांट शिवराक. आमदार विजयाचो विधानसभेत बोवाळ. थंय नुस्त्यांचे वेस्ट ट्रीट करिनात, सगळी हळशीक लागसारच्या शेतांत सोडटात. असले आनीक प्रकल्प हाडचे ना, मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केले. रेजिनाल्ड म्हणटा सरकारान बरो वेवस्थीत प्लांट हाडचो. मडगांव एसजीपीडीएन नुस्त्या मार्केटात आशिल्लो बायो मिथेनेशन प्लांट नुस्त्याचे वेस्ट ट्रीट करिना. विजयान सभागृहात इश्यू काढलो. लिचड जी आहा, स्लरी जी आहा ती डायरेक्ट शेतान ते डिस्पोज करपाक लागले. ताणें विचारलें की कन्सेंट टू ऑपरेट आसा काय म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर. ताचे कडेन कन्सेंट टू ऑपरेट नाशिल्लें. हें जातलें कितें म्हणून तूं एक प्लांट हाडला जे प्लांट गोंयांत चलना. नुस्त्यांत जर भितर घेवंक शकना जाल्यार कितें शाकाहारी प्लांट तें. इट्स नॉट अ वेजिटेरियन प्लांट न्हू. द फीश इज नॉन वेज. शेतान घालता आनी 2 घाल बरो आयलो तूं ते आमी घेवचे ना आनी
आमदार रेजिनाल्ड म्हणटा सरकारान एकदाच कितें तो बरो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट घालचो. ओन्ली थिंग स्पीकर सर एकूच काम आमकां संस्थेर एक बरो प्लांट जायो. हांव म्हणना आमगे गार्बेज ऑन मारगांव आनी कुडतोरी गार्बेज कांय घेनाय तुमी. मारगांव प्लांटान कुडतोरी गार्बेज कांय घेनाय. जाणा हांव कितें म्हणटा बरो प्लांट दी. सर बरो प्लांट दी. एश को बायोमिथेनेशन कोन आनी कित कोन आनी ते नाक ते प्लांट हाडना. मुख्यमंत्री म्हणटा असले आनीक प्रकल्प हाडिना. पालिकांक कोयर ट्रीट करपाक जायना. ह्यान फुडें सगळो कोयर वेस्ट मॅनेजमेंटा वरवीं ट्रीट करतले. मडगांव म्युनिसिपालिटीक जमपाचें ना म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आहा. तुम्ही सरळ काढा आणि सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन दियात. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट विल टेक दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी. नॉट अ पंचायत आणि म्युनिसिपालिटी घेता हांगातलो व्हरून थंय उडयता. फॉर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे पळय ताच्या परमिशनाचे जो असले प्लांट न्हू काय धाडप गरजेचें ना आनी न हाडप हे योग्य. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 मिनिट घेता स्पीकर सर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना उटान आपल्याचेर बेठेच आरोप केले म्हण सभापती तिडकला. उटाचो अध्यक्ष आदलो आमदार प्रकाश वेळीपाक समन्स. चेंबरात हाडून सभापती जाब विचारतलो. आज 3:30 विधान भवनात हजेरी. उटाची खबर डायरेक्ट वाऱ्यार घाली म्हण व्हिडियाक शिटकावणी. निवेदन हांगा सभागृहांत करपाक सोदता. सगळ्यांक एक कळयता काल एक इन्सिडंट घडलो. काल ह्या सभागृहाचे आदले आमदार आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हाणें म्हजेर बिनबुड्याचे आरोप केले आनी सभागृहात आनी हांगा आतां सभागृह चालू आसा. अशें आसतना म्हणजे एक विशेष अधिकार आनी एज ए सभापती म्हणून हांव होल्ड करता आसतना म्हणजे ताणें केल्लो अपमान आसा. त्यामुळे तुमकां कळीत करता की ताका हांगा आफोवन आसना ताका जाब विचारतलो आमकां. दुसरें अत्यंत म्हत्वाचें म्हणजे जे प्रसार माध्यमाक खंयचीच गजाल प्रसारीत करपा खातीर बंधन ना. पण तरी सुद्दां अश्यो कांय गजाली घडटा त्यो तांणी चॅक करपाची गरज आसता. आनी आज विशेश करून अधिवेशन चालू असताना विशेष अधिकार आणि त्याच बरोबर सभागृहाचो अपमान जावचो न्ही हे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि प्रेस म्हणजे प्रिंट मिडिया आणि जापसालदारकी घेवपाची गरज आसा. आणि ते तशी जर तांणी वागले आसत तर जायत ख्यास्त जावंक शकता. हे निवेदन हांव तुमकां सगळ्यांक करता. शेनवारा 3:30 सभापतीच्या चेंबरात हाजीर रावचो म्हूण सभापतीचे आदलो आमदार प्रकाश वेळीपाक समन्स. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तमनार प्रकल्प चालीक लागल्या उपरांत फुडलीं 15-20 वर्सां गोंयांत लायटीचो प्रॉब्लेम आसचो ना. तमनारचो साधन सुविधा वेवसाय स्टरलायट पावर CEO अरुण शर्मा उलयलो. गोवा तमनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेडा वतीन कला अकादमीत दिव्यांग भुरग्यां खातीर दवरिल्ल्या तुम भी चलो हम भी चले कार्यावळीत शर्मा उलयलो. फुडल्या पिळगे खातीर बऱ्या कार्यावळीक तमनाराचो खंय सदांच तेंको. गोवा तनमार जो प्रोजेक्ट है, this is bringing green energy to the state of Goa. It is connecting Goa to the renewable energy hubs of Karnataka, and therefore we have a clear opportunity to make Goa a run on 100% green energy in next 15 to 18 months time if we finish this project over that duration. Goa needs the 600-700 megawatts of electricity. This infrastructure will feed at least 1200 megawatts of electricity, which means the problem of Goa for next 15 to 20 years is taken care once we complete this project. We have a clear opportunity for the energy transition, and the work which Goa Tanmar team is doing is accelerating this transition. And I believe that there is no transition without a successful transmission. रिन्यूएबल पैदा करना आसान है, पर उसको ट्रांसपोर्ट करके घर घर तक लेके जाना मुश्किल है, और हम वो मुश्किल काम करने को एकदम तैयार हैं. एनर्जी ट्रांजिशन का हम बात करते हैं. क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और आत्मनिर्भर भारत. क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और आत्मनिर्भर भारत दोनों कनेक्टेड हैं.
कावी ही गोंयची कला तिजो सांबाळ जावंक जाय हे नदरेन राजभवनात 4 दिसांची कार्यशाळा दवरता म्हण राज्यपाल पिल्लयची घोशणा. राज्यपालान कावी आर्ट पळोवंक दिवचले भोंवडी केली. अडवपाले, हनुमान आनी शर्वाणी देवळां तशेंच लामगांवाय गेलो. There is a present day situation regarding this dying art. I use the word dying art because traditionally in most of the temples and even in certain churches, this art is very popular and followed by as a masterpiece of our tradition of Goa, and this is our own Goan art. Our Prime Minister noted that aspect also. Recently I came to know after we planned all these things, only I noted this. Our Rajbhavan has decided to promote this art. 4 days, a workshop inside Rajbhavan. Rajbhavan is arranging. About 25 participants will be there. We are going to promote them, even financially. गोंयांत कार्नावालाचो मूड. ट्युरिझमाचे गोंयभर फ्लोट परेड आनी कार्यावळी. पर्वरी नोमो झोनात कार्नावालाचो कर्टन रेजर दबाज्यान जालो. आज पणजे विव्हा कार्नावाल. 3, 2, 1 विव्हा कार्नावाल. आज ह्या खेळात सांगपाचें म्हणल्यार सगळे गोंयकाराच्या रक्ताक काळजान टॅलंट आसा, ताचे भितर आपले कल्चर ट्रेडिशनाचो वाव आसा आनी फुडें व्हरपाक ते चालीक वता. ते ट्राय टू एन्श्योर that they find a space to only not show their talent but also take Goa by their pride. आणि ताच्या खातीर आज आमी एक गोंयकार पण सांबाळटा आसतना फेस्टिविटीज प्ले अ मेजर रोल इन एन्श्योरिंग that we preserve our culture, our heritage, our tradition. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.